कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। कारवार शहर भागात PWD विभागाच्यान आपयले पॅकेज टेंडराक हायकोर्टान इंजंक्शन मनाई हुकूम दिला म्हण सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन जिल्हा उपाध्यक्ष माधव नायक यांनी सांगले। कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटिंगात उलयले माधव नायक शहराचे सुमार 22 कामगारी मेळून 6.5 करोड रुपयेची टेंडर आपयले। ऑक्टोबर 18 तारखेक टेंडर बीड ओपन करचे आशिल्ले। ह्या टेंडर प्रक्रियेत नियम पालन जालना म्हण कारवार कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनान हायकोर्टाक रीट अर्जी दिल्ली। अर्जी परताळन केल्ले हायकोर्टान टेंडर प्रक्रियेक ऑक्टोबर 13 तारखेक इंजंक्शन दिला म्हण तेमी सांगले। अंकोलात बी तशेंच पॅकेज टेंडर आपयला जाल्यार ते टेंडर ओपन बी जाले। पॅकेज टेंडर दिवंक जायना म्हण राज्य सरकाराले निर्देशन उरल्यार बी PWD अधिकारी नियम घालून उल्लंघन करून पॅकेज टेंडर करतात। हेतूंत भ्रष्टाचार करचो अवकाश जास्त उरता। तशें म्हूण कोर्टात अर्जी दिल्ली। इंजंक्शन मार्फत पॅकेज टेंडर विरुद्ध प्रारंभीक यश मेळ्ळा म्हण तेमी डॉक्युमेंट बी दाखयले। हेजे पयले बी खूब इतले टेंडरात व्यत्यास जाला तेजे बद्दल कोर्टात अर्जी दिता। पॅकेज टेंडर दिल्ल्यान स्थानिक कॉन्ट्रॅक्टराक अन्याय जाता म्हण सांगिल्ले नायक हेमी काही विभागाचे अधिकारी बद्दल राज्य स्तराच्या अधिकारी बद्दल आरोप केले। तशेंच MLA रुपाली नायक बद्दल आपण्याक वैयक्तीक द्वेष ना, आपूण तेमकां वैयक्तीक विरोध करना। आपणालो विरोध भ्रष्टाचारा विरुद्ध आनी स्थानिक कॉन्ट्रॅक्टराक जावच्या अन्याया विरुद्ध म्हण तेमी सांगले। मुख्य म्हणल्यार काही लोकप्रतिनिधीले आस्ती बद्दल चौकशी जावूंक जाय। तेमी ओपारचे ऐशारामी गाडी खर्च हेजे बद्दल सार्वजनिकाक कळूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले। ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಹೆಸರು ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವ ಒಂದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿರೋರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಸರಿರ್ತದೆ ಅವರು ಫಾರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದರೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು ಹಾಕಿ ಇವರು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ। ಇದು ನಾವು सरकारी कामगिरीक बेकायदेशीर रेव वापरची बंद करूंक जाय आणि उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या न्हंयच्यान रेव काडूंक परवानगी दिवूं जाय म्हण आग्रह करून उत्तर कन्नड जिल्हा रेव कामगार संघान जिल्हाधिकारीक अर्ज दिले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात बेकायदेशीर रेव काडचे निषेध आसा, पण बेकायदेशीर रेव अजूनही काढत आसात। मुख्य म्हणल्यार बेकायदेशीर रेव काडूंक आणि विकूंक काही विभागाचे अधिकारी लोक शामील आसात, कारण तेमी असले चोरे धंदे करतल्या खंयच्यान हप्ते घेतात। बेकायदेशीर रेव सरकारी विकास कामाक वापरतात, तेजेन सरकारी खंयची बी काम बंद जालें ना, पण गरीब लोकांनी घर बांदचे आणि इतर काम बंद जालात। दोन 2022 मे 18 तारखेच्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात रेव काडचे बंद करून सरकारान आदेश केला, पण गेल्या 6 महिन्याच्यान केंद्र आणि राज्य सरकाराल्या अनुदानाचे हजारांचे करोड रुपयेचे विकास कामगिरी सुरू आसात। हेमी बेकायदेशीर रेव वापरान काम करतात। सरकारी विकास काम जायत आशिल्ल्यान रेव बंद जाल्ले बद्दल सरकाराक कसलेच फरक पडले ना। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळे न्हंयच्यान बेकायदेशीर रेव काडून विकचो धंदो सुरू आसा। अधिकारील्या मदतीन हो धंदो सुरळीत चलत आसा। त्याका लागून बेकायदेशीर रेव काडचे बंद करूंक जाय आणि सरकारी विकास कामाक बी बेकायदेशीर रेव वापरचे बंद करूंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले।
सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे कितली कामगार येयल्ले आसा, स्टेट गव्हर्मेंटाचे कामगार येयल्ले आसा, जात्यार हे काम खंयच्यानी स्टॉप ना. हे अधिकृत 2 नंबर स्टार्ट आसा, अजून तेमगेले कसलेच हे स्टॉप केल्ले ना. जाल्यार ते तेमकां रती मेळू लागून घेवन हे सरकाराचेर प्रेशर पडटे ना. जेन्ना गव्हर्मेंट लेवल काम स्टॉप जातले तेन्ना हे सरकाराचेर प्रेशर पडटले. जावं आमगेले सरकारी अधिकारीन जावं तितले बेगीन स्टॉप करूं जाय. आनी अधिकृत रती जे आशिल्ले सरकार एका सरकार बोगसाक राजधन मेळूं जाय. हांव हेजे तुमकां सांगूं इच्छिता. हक्कपत्र मेळ्ळ्यार बी आरटीसीत नोंदणूक जायन जाल्ले वनभूमी परत सर्वे करून रिपोर्ट वन विभागाक धाडटले म्हण कारवार तहसीलदार NF नरोना हेमी सांगले. कारवार तालुक्याच्या कडवाड हळेकोट ग्रामात शनिवाराक जाल्ल्या ग्राम वास्तव कार्यक्रमात नरोना हेमी उलयले. हळेकोट ग्रामाच्या 70 पेक्षा जास्त लोकांले जमनीक 1975 सालांत सरकारान हक्कपत्र दिला, जाल्यार आजुनी आरटीसीत नोंदणूक जालना म्हण ग्रामस्थान सांगले. नंतर तहसीलदार नरोना हेमी तेन्नाच्या अधिकारी लोकांल्या चुकीन अशें जाल्ले उरतले. आता परत सर्वे करून वन विभागाक धाडटात आनी फुडचे कारवाई करूंक सांगतात म्हण तेमी सांगले. ग्रामाच्या थोड्या लोकांल्या घराक वचूंक सारको रस्तो ना म्हण सांगतरे तहसीलदार नरोना हेमी अधिकारी बारा जाग्यार वचून पळयले आनी रस्तो करूंक अधिकारी लोकांक सूचना दिले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाच्या पेशंट खूप वाढू लागला. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. फुडें येवच्या इलेक्शनात कारवार अंकोला क्षेत्रात अपक्ष उमेदवार जावन स्पर्धा करचे बद्दल माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर यांनी इशार दिलो. कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले आनंद अस्नोडकर यांनी आजपर्यंत आपूण 4 इलेक्शनात स्पर्धा केला. खंयचो बी पक्ष वरू सगळे पक्षा बरा आपूण बरो संबंध दवरून गेला. पण ह्या पटी खंयच्या बी पक्षाच्यान स्पर्धा करची आजुनी निर्णय घेयला ना. पण स्पर्धा केल्यार अपक्ष उमेदवार जातलो जाल्यार सारको निर्णय घेवंक आजुनी वेळ जाय. कारण आपले कार्यकर्ता, अभिमानी, समर्थकाक विचारूंक जाय, तेमगेलो अभिप्राय पयलीं घेवंक जाय. जर तर तेमी आपणाक इलेक्शनात स्पर्धा करचे नाका म्हणल्यार फुडची 5 वर्स आपूण त्याग करूंक तयार आसा
कारवार अंकोला क्षेत्राचे सुधारणे खातीर आपूण राजकारण 5 वर्स खातीर त्याग करूंक बी बेजार ना, पण कारवार अंकोलाचे नागरीक आतांच्या व्यवस्थेचेर बेजारलात. 15 ದಿವಸ ತಿರುಗಿದ್ದೀನಿ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಾನು ಏನು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಪಕ್ಷದವರ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಗಲಿ, ರೂಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ 100% ಅವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸೇಲ್ 100% ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಿಕೆಟಿಗಾಗಿ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಈ 5 ವರ್ಷ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಬರುವಂಥ 10 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. आपूण अजूनही खंयच्या बी पक्षात वयचो विचार ना. काँग्रेसाच्यान सतीश सेल आणि बीजेपीच्यान रुपाली नायक हेमीत उमेदवार जातले, तेतूंत खंयचो बी संशय ना. क्षेत्राच्या उद्धाराक, विकासाक आपूण 5 वर्स त्याग करूंक तयार आसा. ह्या इलेक्शनात कोणाक एकल्याक उमेदवाराक सपोर्ट करून रावतलो. आपूण इलेक्शनात स्पर्ध करतलो की ना करतलो हे दिपावळे नंतर सांगतलो म्हण तेमी सांगले. 40% कमिशन राजकारण सुरू जाल्ले कारवारच्यान. हो आरोप कारवारात पयले नजरेक येयलो, आतां राज्यात चल्ला. क्षेत्राच्या मतदाराक, युवजनतेक खबर आसा आज कितें चलतें आसा म्हूण. सगळे लोक सांगतात आनंद अस्नोडकर इलेक्शना वेळाचेर मात्र भायर सरता आनी इलेक्शन जातरेच दिश्टी पडना. हेका बी एक कारण आसा. अधिकारात ना आसतना आपूण अधिकारात आशिल्ल्याक त्रास करना. तेमी अधिकारात उन्न बी काम करचे बी तितलेत. तेतूंतूच अस्नोडकर विकास कामाक मदीं आड येता म्हण सांगचें नाका आनी आपण्या पांयान क्षेत्राच्या लोकांक त्रास जावचो नाका म्हण आपूण पयस रावता. पण आपण्याक फोन कॉल करून समस्या सांगिल्ल्याक केन्ना बी आपूण मदतीक पावनासतना रावलो ना. जर तर आपूण फोन कॉल रिसीव केलो ना म्हण कोणी बी एक व्यक्तीन सांगल्यार आपूण आतांच्यानच राजकारण सोडूंक तयार आसा म्हण तेमी सांगले. कितें बी जाल्यार माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर हेमी फुडच्या दिसांत इलेक्शनाक अपक्ष उमेदवार जावचे बदल इशारो मात्र मेळ्ळो. आज हांव तुमकां सांगता, म्हाका पक्ष ना. हांवें चूक केला गेले फावटी हांव मानता, पार्टी सोडलो, चूक केला मानता. आज म्हाका पक्ष ना. आज बीजेपी पक्ष ही बाई एक आसा, ही आशिल्ले 4 बाई MLA, तिका बी सोडल्यार आमगे पक्षा नांव वायट जाता. म्हणून पक्षा प्रमुख कोणाक एक सीट दिवची मन ना. आनी पक्षाचे प्रमुख सगळे म्हाजे बरोबर आसात. तरी तेमगेर परिस्थिती तशी आसा. काँग्रेसात सतीश सेल साहेब ऑलरेडी आसा. तेन्ना म्हाका पक्ष ना. मुखाल दिवसा म्हागेले कार्यकर्ते लोकांक म्हागेले पयलींच्यान आशिर्वाद दितले. हांव प्रत्येक चुनाव 4 इलेक्शन रावलो सुद्दां प्रत्येक इलेक्शनाक 2-2 हजार वोट जास्तूच पडला. त्या सगळ्या लोकां मुखार वयता. तेमी कितें आशिर्वाद दिता, रावता, त्याग कर म्हणा, त्याग करता. खंयच्या एकाने ह्या फावटी कारवारची बरं जावं जाय. कारवार एक सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल जावं, ह्या भागात लोकांक काम मेळूं जाय. नेवल आनी कैगा लोकांना आमगेले पुराय आमकां सत्यानाशा पावयले. आमच्या लोकांक काही काम ना, खंयचेय तुका एग्रीमेंट ना. आयले 100 नोकरी आयला सुद्दां 60 आनी 50 हजार इंटरव्यू येतात. सगळे लोक भायले. आमगेले कारवार लोकांक काही ना. हेजे बद्दल मुखार दिवस आमी विवेचन करूं जाय आनी आमी सगळे घड जावन कारवारचे बरें जावं जाय. सगळे समाज, कोमरपंत समाज, भंडारी समाज, तुगेले पडती, फिशरमॅन, गौडा समाज, सगळे प्रत्येक समाज, हे सगळे लोकांक म्हाका आशिर्वाद दिला आसा. हेंकां सगळ्यांक आशिर्वाद घेतलो. सगळे तेंगेले कितें विचार आसा तेजे प्रकार मुखार हांव निर्धार घेतलो. आयज येतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं.
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.